नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। प्रदेश बीजेपीचो इलेक्शन प्रभारी गडकरी ब्रेस्तारा गोंयांत पत्रा देवी जुवारी मेरेन रस्त्याचे 6 आनी 4 लेनिंगाचे काम सुरू। बीजेपी कडेन इलेक्शन स्ट्रॅटेजीची बसका। आयपीबी खाला आनीक नव्या 885 कोटींच्या 15 प्रकल्पांक सरकाराची तत्वता मान्यताय। 15तल्यो 7 इंडस्ट्री, 8 हॉस्पिटॅलिटी प्रकल्प, 2133 जॉब्स। बाळू चेतन मुल्ला नार्वेकार आडकले। बीसीसीआयचे 1 कोटी फ्रॉडाची केशीत यूओसीचे समन्स। ब्रेस्तारा सकाळी हाजीर, अटकपूर्व जामिनाक मुल्ला पावलो कोर्टात। काँग्रेसीचे स्क्रीनिंग कमिटीची मीटिंग 4 जानेवाराक दिल्ली। उमेदवारांचे पयले लिस्ट 10 ते 12 जानेवाराक इलेक्शन कमिटीन क्लियर केले पयले शॉर्टलिस्ट। बाबूश दिग्विजयाची युतीचेर बसका। आनी कुळ मुणकार दुरुस्तीचो इशू तापता तसो बीजेपी बॅकफुटार। पार्टीनूय धरली पार्सेकाराची लायन। कुळ कायदो दुरुस्तीचेर फेर विचाराचो सरकाराक प्रस्ताव। ब्रेस्तारा केंद्रीय मंत्री आनी गोंय बीजेपीचो इलेक्शन प्रभारी नितीन गडकरी गोंयांत येता। पत्रा देवी ते जुवारी पुला मेरेनच्या रस्त्याच्या 4 आनी 6 लेनिंगाचे काम गडकरी सुरू करतलो। उक्तावण सुवाळो कला अकादमीत ब्रेस्तारा 12 वरांचेर जातलो। गडकरीच्यो मदल्या वेळार बीजेपी कडेन पॉलिटिकल मिटिंगूय जातल्यो, मात युतीचेर चर्चा जावची ना म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। गडकरी विकास कामा खातीरच येतात। साधारण पत्रादेवी पासून जो रस्तो जुवारी ब्रिजा पर्यंत पावता असो अशे 2 फेजींतले हे रस्ते। ताचो फाउंडेशन स्टोन फाल्यां आसा। 2,000 कोटी आसा तो रस्त्याचो। हय रस्त्याचो इन्क्लुडिंग फ्लायओव्हर। हय इन्क्लुडिंग ऑल फ्लायओव्हर्स खूब कडेन आसा, खूब कडेन दिल्यात। म्हणजे जंय क्रॉस रस्तो आसा, जंय गांव आसा थंयसर रस्तो लिफ्ट केला। फाल्यां मुद्दाम नितीनजी गडकरी आज रात कडेन येतात। फाल्यां ताचें फाउंडेशन स्टोन लेईंग सेरेमनी आसा। आमी एकीच कडेन कला अकादमीन पयलीं तो बेगीन म्हटलोलो, कारण ताका हो आनी वास्कोचो कार्यक्रम करून वचपाचें आसलें, पूण वास्कोचो कार्यक्रम ताणें सानेवाळा दवरलो। जेटीचो फिशींग जेटी तशीच एक मोठी आसा, पूण हो कला अकादमीन फाल्यां 12 आसा। मदले वेळ मेळटा तितून पॉलिटिकल मिटिंगो जाता। तशें ते आमचे प्रभारी आसात, त्यामुळे आमचे हांगासरल्या टिमी बरोबर, कोर टिमी बरोबर, अध्यक्षा बरोबर हय आसात। आज फाल्यां भेटयता। तुमी येवन भायर गर्दी मारूं नाका। आमी सांगता एमजीपीच्या लिडरा बरोबर बी नकळो हांव ताणें कितें केलां जाल्यार। म्हाका दिसता ह्या हातून आमच्या संघटनेच्योच गोश्टी आसात। एलायन्साचेर आमी अजून पावूंकूच ना आसात न्ही, त्यामुळे एलायन्साचेर जातले तेन्ना एलायन्साचेर जातले। बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर म्हणटा बीजेपी मोगोच्या युतीचो चॅप्टर अजून क्लोज जाल्लो ना। विषय कसो आसा, अजून काय ते युतींतल्यान भायर सरूं ना, युती बरोबर आसा। तेंच्यांनी म्हटल्यार केन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जातले तेन्ना आमी विचार करपी, तसो अजून चॅप्टर क्लोज जावना। सुदीन म्हणटा वाळपय एमजीचो कॅन्डिडेट आसतलोच। एमजी थंय उजगांवचो आदलो सरपंच विजय गांवकाराक प्रोजेक्ट करता। 100% आम्ही हो सीट परत एकदा मोबाईल करून आमचो मोगोचो आमदार आम्ही विजयाक म्हणून मुखार काडला, जो सरपंच आशिल्लो बरो भुरगो, अपकमींग भुरगो, आमी लोकांक दिवपाक पळयता। पर्याय अजून आमचें जालना कोणी लडोवचो तो, हो सीटीचेर हांव कांय उलयना। अजून पसून युती जायची दिसना एटलिस्ट, पूण आमचें डिसिजन सेंट्रल कमिटी घेता 2 तारखेक जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट, त्यानंतर युतीचे आन्सर तांणी दिला नाही आमकां काडून। उमेदवार पूर्ण तयार करतलो, लोकां मदीं त्याची व्यक्तिमत्व पावपाक जाय, त्यानंतर आमची मोठी सभा आसता। हे फावट मोगोक उबो रावता म्हूण नरेश सावळान जाणट्यांच्या मेळाव्यात घोशणा केली। सिनियर सिटीजनाचो हांगासर मेळावो घेतला। आज तुमकां हांगासर हाडपाचें इतलेंच कारण की तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य खूब मोलाचें आसा। आमचो विचार आसा
की मगो पक्षाकडे वचपाचो. हांव केन्नाय म्हणटा की आमी आतां दिवचलेन शिव हाडया म्हणून. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य शिव दिवचलेन हाडपाक आमकां जाय हे सांगपाक लागून आमी आयज हो मेळावो हाडलेलो आसा. तुमचो आशीर्वाद जाय. तुमकां जर कोणाक तेच्या संदर्भात जर कितें सांगपाचें आसा जाल्यार आतांच म्हाका सांगूंक शकता, काय ना. अशें समजता की शिवा बरोबर वचपाक किंवा मगो पक्षान वचपाक कोणाचेच काय ऑब्जेक्शन ना. बायलांक पैसे दिले आणि कोणाक पैसे दिले? कोणाचे पैसे? पार्शेकराचे. कोणाचे पैसे? परिकाराचे. आमचे पैसे, सगळे पब्लिकेचे पैसे आमकां चलयता आणि आमकां फसयता. हे तुम्ही मातशें लक्षात धरा. तर सरकार विकास करता कसलो म्हणजे आमचेच पैसे काढतात ते काय चेडवांक येता कोणाचे बापाचे पैसे काढून चेडवाक, घोवाचे पैसे काढून बायला. कोणूच विचार करना. आणि विकास 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 पैसे म्हणजे विकास न्हू. भला करने वाले भलाई किए जा, हम सबकी दुआएं तेरे साथ हैं, तू आगे बढ़े जा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान IPB खाला आनीक 885 कोटींच्या 15 प्रकल्पांक बुधवारा तत्वता मान्यता दिली. या 885 कोटींच्या प्रकल्पांतल्यान खंय नवे 2133 जॉब्स तयार जातले. IPBचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री पार्सेकार मिडिया कडेन उलयलो. सरकारान पास केल्ल्या 885 कोटींच्या 15 प्रकल्पांत 7 इंडस्ट्री जाल्यार 8 हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्ट आसात. 885 crores is the expected investment and employment generation potential is 2133. Of the 15 projects for which in principle permission has been given, in principle approval has been given, 7 are industry projects and 8 are hospitality. Of the 7 which are industry project, Glenmark is one, which is pharma. Alcon is another in tiles. Then Tienda is one, it is ESDM. Jyoti Electricals is electrical goods. Then there are 2 fishing processes, fish processing units. And Ashron Technology is another ESDM. 2 ESDM, 2 fish processing, 1 pharma, 1 tiles and 1 electrical goods. Of the hospitality project, सरकारचे 2 GTDC चे ब्रिटोना आणि रोपवे आणि उरलेले 1 2 3 4 5 6 are hospitality. सरकारान आग्वाद रोपवे एप्रूव्ह केल्या. रोपवे खातीर 100 कोटी खर्च जातलो. 700 नवे जॉब्स तयार जातले. So they are preparing the detailed drawings. So once the detailed drawing, the concept was presented to them. The detailed drawings and the final drawings is being worked out. So for that, what was happened was we had there to do soil investigation testing, and they were under the impression that the project has started. Project has not started. It is only soil investigation, so that the project can be designed. No, without understanding the soil, how can you design the project? So basically, what was happening there is the soil investigation. So now they are coming with a detailed design of the project. Once that is done, we will officially communicate to CCP and we will explain to them what the project is. And it's a government project, it is not a private project. We have just held hold of a partner to facilitate the project. पुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि विजय निलेश परवार. बाळू, चेतन, मुल्ला आणि नार्वेकार परत अडकले. BCCIचे 1 कोटी फ्रॉडाचे केशीत इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान GCAचो अध्यक्ष चेतन देसाय, सेक्रेटरी बाळू फडके, GCAचो आदलो अध्यक्ष नार्वेकार आणि आदलो ट्रेजरर अकबर मुल्लाक समन्स काढल्यात. चौगांनी ब्रेस्तारा सकाळी इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरा मुखार हाजीर रावपाचे. अकबर मुल्ला अटकपूर्व जामिनात कोर्टाक गेला. गोंय पुलिसांच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान GCAचो अध्यक्ष चेतन देसाय, सेक्रेटरी बाळू फडके, GCAचो आदलो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकर आणि GCAचो आदलो ट्रेजरर अकबर मुल्लाक बुधवारा समन्स धाडले. तांणी BCCIचे 1 कोटीचे फ्रॉड केला. सगळे आरोप्यांनी बेरेस्तारा सकाळी इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरा मुखार येवचें अशें समन्सांत सांगलां. सूत्र सांगतात ते प्रमाण चेतन देसाय आणि दयानंद नार्वेकर गोंया भायर आसात.
GCAचो आदलो सेक्रेटरी चेतन देसायान बनावट डॉक्युमेंट दिवन शिरोडा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीत अकाउंट उगडिल्लो म्हूण प्राथमीक चवकशीन पुलिसांक कळ्ळां. तेन्ना अकबर मुल्ला सोसायटीचो चेअरमॅन आशिल्लो. अकबर मुल्लाच्या सांगण्या वेल्यान चेतन देसायान खंय ICICIच्या फोंडे ब्रांचीत सेल्फ ऑपरेटिंग अकाउंट उगडलो. ते उपरांत टीव्ही सबसिडी म्हणून BCCIन इश्यू केल्लो 1 कोटीचो चेक शिरोडा अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटींतल्यान ICICI बँकेत घालो. चेतन देसायान खंय 2 म्हयन्या भितर सेल्फ चेक दिवन सगळी रक्कम काडली. आरोपी अकबर मुल्लान बिरेस्तारा पणजी सेशन्स कोर्टांत अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केलो. अर्ज 27 डिसेंबराक कोर्टा मुखार येतलो. पुरंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक ब्रेक.